बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या ह्या दिसा सोम्या आमी परतून तुज्या सामकार येता. हो नवो दीस तुवें आमकां दिला. आयच्या दिसा सोम्या तुजो मोग आमकां वेदो घालून आसा. तुजे काकळुतीन तुवें तुजे हात उक्ते आमकां केल्यात आनी तुजी कृपा सोम्या वर्त्या रितीन तूं आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान ओथयताय देगोन आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. ओ दीस सोम्या आमी तुजे महिमे खातीर आमी उबारता. आमचें जिवीत सोम्या आमच्या जिविताचे दर एक बरेपण आमी तुज्या महिमे खातीर उबारता. कित्याक तूं वर्तो देव जावन आसाय. तूं तामन आसतना आमचो मोग करताय सोम्या. तूं सदांच सोम्या आमकां तुज्या नदरे फुड्यान दवरताय. कांयच आमकां तूं उणें जावंक दिनाय. देखून आयचो हो दीस सोम्या आमी तुका उबारता आसतना तुका आमी वाखाणटा, तुका आमी अर्गां दिता. हो वेळ आमी तुका दिता सोम्या. सगळें आमचें जिवीत तुका समर्पण करता सोम्या. आनी आयच्या दिसा खेरीतपणी ह्या गेल्या त्या वर्सा आनी ह्या गेल्या त्या सुमानांत आनी म्हयन्यांत तुवें आमच्या जिवितान केल्लें दर एक बरेपण आमी खेरीतपणी तुज्या फुड्यान आमी हाडटा. ही काणीक ही आमची भेटवणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी परतून मागता. आयच्या दिसा खेरीतपणी तुवें बरी भलायकी आनी आत्मीक बरेपण तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. आसीस गोन्साल्वीस, क्लेमी रॉड्रिक्स आनी मिल्टन फेर्नांडीस, पेरपेत मिनियन फेर्नांडीस, पियादा डायस आपणाक फावो जालेल्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. नातालीन कार्डोस जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या आनी मोरयेच्या खतावीन काळजाच्या मानाक अर्गां दिता. रोजालिन डिसोजा बापाचे आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या आनी मोरी मायेच्या मानाक अर्गां दिता. आनी आपणाचे फामिलीक बरेपण केल्ल्याक बॉस्को, जोएना, शेल्डन आनी फियोना हांच्या जिवितान तुवें बरेपण फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. लिना डुरांडा आपणाचो पूत इथन डुरांडो 5 वर्सांचो ताची पेंगटाची बेंडाची सर्जरी ऑपरेशन बरे भशेन जाल्ल्याक आनी आतां तो सद्याक बरो आसा देगोन अर्गां दिता. वेरोनिका पटेल आपल्याक सुरक्षीत दवरलेल्याक, आपणाक बरी भलायकी आनी सावध दिलेल्याक, आपणाच्या चेडवाच्या काजाराचें कार्य बरे भशेन जावंक तुवें निर्मिल्ल्याक अर्गां दिता. मार्ता कोयलो आपणाचो घोव 4 म्हयने परदेसान काम करून बरे भशेन घरा आयिल्ल्याक अर्गां दिता. निकेल फेर्नांडीस ह्या नव्या वर्सा खातीर तुका अर्गां दिता. पियात फेर्नांडीस आपणाचें दुकान पोत्तून भाड्याक गेला देखून अर्गां दिता. अश्विन आनी नताशा अर्गां दितात कित्याक नताशाची सुटका बरे भशेन जाल्ल्याक आनी आतां तांचे भुरगे सावधीन आसा देखून. अश्विन फेर्नांडीस आनी ताची फामील बरी भलायकी, सवस्काय, दुडवांची सोय आनी तांकां सूख आनी संतोष फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. जॉर्ज लॉरेन्स जल्माचो दीस समारंभ आसतना अर्गां दिता. जेसिका आनी मॅक्लेनो हांकां खूबच जोर येतालो पूण आतां ती बरी जाल्यान देखून अर्गां दिता. ब्रुनेला गास्पार अर्गां दिता आपणाच्या भावाचे काजाराची कार्य बरे भशेन जाल्ल्याक. तशेंच सोम्या आमी जण एकली आमचे दिनवाशी काळीज आनी मन आमी तुका उबारता. आमकां तुवें आत्मीक बरेपण फावो केला. आयज तुवें आमकां भावार्थ दिला सोम्या. दिसा दिसपट्टी मागण्यांत, खाजगी मागण्या वरवीं, समुदायाच्या मागण्या वरवीं, जमतीच्या मागण्या उद्देशी तुज्या सामकार येवंक आनी आमचें जिवीत तुका उबारून तुका अर्गां दिवंक, तुका वाखाणूंक, तुका नमस्कार करूंक तुवें आमकां भावार्थ दिला. हो भावार्थ आमचो तूं सदांच जिवो दवरताय. ह्या आमच्या उण्या भावार्थाक तूं आदार दिताय. आमची काळजां मनां तूं सदांच दादोशी करताय. आमकां तुवें भलायकी दिल्या. आमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुवें आशिर्वाद घाला. आमचो घराबो, आमची फामील तुवें मोगान आनी एकवटान सांबाळून दवरल्या देखून आमचे हात उबारून काळजाच्या कोलायेंतान आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. अर्गां तुका सोम्या, 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 अर्गां तुका सोम्या.
अर्गा तुका सोम्या री देरी रा महाला रा 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 रबादी केरी रा महारा इशिकी देरी रा 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 रबादेरी रा महारा इसीदी दा 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 रबादी केरी रा महारा इसीदी दा 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 रिदेरी रा महारा इशिकी देरी रा महारा इसीदी देरी रा रिबाहारा ला महारा इशिकी देरी रा महारा इशिकी देरी रा रिबाहारा ला महारा इशिकी रा 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 सोम्या हे गीत आमी गायता आसतना तुवें आमकां फावो केल्ली सगळीं आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी दान देणी आमी परतून तुज्या उजवाडान आमी उबारून दिता नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया oprimido tuzo maimo Dzinie socorro surya Jahato baron Novo dis udetana Udelo hamcher donia Oprimido tuzo maimo Dzinie socorro surya Gordisa Bogon Yesu Santo San Kali Zutta Dadoshi Zata Hatmo Din Vasta Tuka Baron Novo dis udetana Udelo hamcher donia Oprimido so maimo Dzinie socorro surya Novo dis udetana Udelo hamcher donia Oprimido so maimo Dzinie socorro surya Dordisa Bogon Yesu Santo San Kali Zutta Dadoshi Zata Hatmo Din Vasta Tuka Bapa Novo dis udetana Udelo hamcher donia Oprimido so maimo Dzinie socorro surya दर एका दिसा सोम्या तूं आमची वाट पळयताय दर एका दिसा सोम्या तूं आमकां राखोन रावताय तुझे हात विस्तारून तुझे बोध दयाळ आनी काकुटसार काळीज उगडे करून तूं आमकां आशेताय केन्ना आमी तुजे सोशीनी येतल्या म्हूण तुझे दोळे आमचेर तूं लावन आसाय आयज आमी परतून येता सोम्या आमच्यो गरजो आमचें उणेपण आमच्यो अस्कतकायो घेवन कित्याक तूं आमकां आपयताय आनी तूं आमकां आपयत आसाय तुजी कृपा आमी आपणाव तुजी काकळूत आनी दया आमी भरपूर रितीन ती स्विकारूंक पळय सोम्या आमचे जिवीत सोम्या उणेपणान भरलेले दुखाच्या कोंडांत आमी आसाव आस्कार सुस्कार आमी सोडटा आयज सोम्या आमचो बावार्थ आनी बरवसो तुजेर आसा ह्याच बावार्थान आनी बरवशान आयज आमी खेरीतपणी मागता
बरी भलायकी पयले सुवातेर घाल सोम्या तुजो आशीर्वाद आनी बेसांव जण एकल्याचेर ह्या मागण्यान भाग घेतल्यांचेर आमच्या हाता पांयांक तूं गटाय आनी बळ दी तूं आमकां त्राण दी सोम्या सदांच आमी तुजो पाटलाव करूंक आमी तुका विस्वाशी रावोंक तुज्या नांवाक आमी मान आनी महिमा हाडोंक तूं आमकां भलायकी दी सोम्या तूं आमकां जिवांत भर आनी तुजी खेरीत बेसांवां आयच्या ह्या दिसा आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान ओथय म्हण आमी मागता खेरीतपणे आमी मागता हेलेन आनी प्रेमिला रेबेल्लो पासत एंड्रू डिसोजा आनी ताचे फॅमिली पासत अश्विन नताशा आनी तांच्या भुरग्यां पासत फातिमा परेरा पासत सावियो वियान आनी ब्रुनेला गास्पारा पासत जॉर्ज लॉरेन्स हो आपणाचो जल्माचो दीस समोर आमता आसतना आमी ताचे पासत खेरीत तुजें बेसांव मागता फातिमा पिंटो आनी झेनोबिया डायसा पासत पियादात फेर्नांडीसा पासत आनी ताचे फॅमिली पासत एरॉन एलिस्टर लॉरेटा सिक्वेरा पासत खेरीतपणी एरॉन आपल्या पाद्रीपणाची ओर्थ घेवंक तयार जाता आसतना तूं ताका तुजे कुर्बेन बोर म्हण आमी मागता पेरपेत मिनीन फेर्नांडीस आनी ताच्या भुरग्यां पासत आमी बरो फुडार आनी पवित्र आत्म्याची भरती मागता सोम्या वेरोनिका पटेल मागता खासगी मागणें करूंक तुजी कृपा रोलंड आनी एरिका डिक्रूजाचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचें शिकप तूं सुपडाक घाल म्हण आमी परतून मागता डोरीन आनी रेनॉल्ड डिक्रूज आनी ताचे फॅमिलीक आनी डायस फॅमिलीक तुजी कृपा दी आमच्या पाप साहेबाक कार्डिनलाक आमच्या बिस्पांक सगळ्या धर्मिकांक आमच्या लौकीक भाव भयणांक आनी जी कोण आयच्या ह्या दिसा आपणाचो जल्माचो दीस समोर आमतात तांकां सोम्या तूं बरी भलायकी आनी तुजी भरपूर सुरक्षा फावो कर म्हण आमी परतून विनंती करता क्लेमी रॉड्रिगसाक मिल्टन फेर्नांडीसाक भुरग्याचे देणे दी तशेंच विलाक्षा आनी एंटनी फेर्नांडीसाकूय भुरग्याचे देणे दी म्हण आमी परतून मागता असीस गॉन्साल्वीस आपल्या भयणी खातीर मागता आनी आपल्याक सुटका आनी पवित्र आत्म्याची भरपूर कृपा मागता पियादात फेर्नांडीस मागता आपणाच्या भुरग्यांक सुटका दिवन तुज्या राज्यान तुज्या उजवाडाच्या राज्यान तुवें हाडच्याक एंड्रू डिसोजा मागता ताची दुडवांची अडचण पयस जावन गोंयांत ताणें आपलें घर बांदून घेवंक हातीन घेतलेलें आसा तें पुरे जावच्याक ब्रुनेला गास्पार मागता राजकमल सोसायटीन आसलेल्या मेंबरां पासत आनी ताचे सेक्रेटरी नवाले पासत मॅक्लिनोची दोंपराची सर्जरी ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक तूं फावो कर सोम्या नवीनाक परदेसान परगांवांत एक बरें काम तूं फावो कर गांवांत ताणें जें काम हातीन घेतलां तें पुरें करूंक तूं ताका आदार दी आनी जेम्स कुट्टनान जे पयशे घेतल्यात ते परतून ते फारीक ताणें करूंक ताका तूं मजत कर म्हण आमी मागता एंटनी लुईस आनी ट्रिजा लुईस तुजें बेसांव मागतात तांच्या सर्विसेचेर एरॉन लुईसाच्या परीक्षेचेर आनी तांच्या फ्लॅटाची डॉक्युमेंटां तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जावच्याक ते विनंती करतात रॉकी डिसोजाक परतून एक बरें काम तूं फावो कर ताच्या फुडाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी विनंती करता आमच्योय गरजो आमचेंय उणेपण आमच्या जावं येता आमच्या घराब्यान आमच्या भुरग्यांताय आसा तें आमचें आत्मीक उणेपण काळजा मनाचे अस्कतकायो आमची पिडा शिडा आमचो रोग सोम्या आमी तुका उबारता आनी आमी परतून ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या आदारान आस्कार सुस्कार सोडून तुजे लागीं आमी विनंती करता रिबाहारा लाखेरी रामाहारा इशिकिदेरी राबाहारा रिबाखेरी रामाहारा सिकिदेरी रामाहारा इशिकिदेरी रा लाबाखेरी रामाहारा सिदिदेरी रामाहारा केरी रामाहारा इशिकिदेरी दा रिबाहाला ला 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 जण एकली आमी खतखत्यान जेजू कडेन विनंती करूया आमी परतून मागया रिबाखेरी रामाहारा इशिकिदारा खरेंच आमी आमच्या तरणाट्यां पासत मागया आमच्या भुरग्यां पासत मागया तांची इस्कलां तांचे कॉलेजी परतून उक्त्यो जावं तांकां फावो तो फुडार मेळोंक उजवाडान भरलेलो फुडार मेळोंक तांकां देवाचे रास फावो जावच्याक आमी मागया रिदेरी रामाखेरी रामाहारा इशिकिदेरी रामाहारा
Labadikiri Ramahara Sikidiri Rabahara Lakiri Darbahara La 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 Ribadiri Ramahara Shikidiri Ramahara Sidi Labadiri Ramahara La 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 Ridira Ramahara Shikidiri Ramahara Sidi Ribahara Ramahara Mahara Lakiri La 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 आमचे हात उक्ते करून सोम्या आमचे काळजा मना तुजे थंय तुजे काकळुती थंय उबारून आमी तुजे सशीन येता कित्याक तूं आमकां आपयताय तूं आमकां आपयत आसाय तुज्या गपान आनी वेगेन आमी येवच्यात कित्याक तूं आमची दुकां पुसताय तूं आमची पिडा पयस करताय सोम्या सगळ्या वायट विघ्नांतले तूं आमकां निवारताय तूं आमचो बावार्थ तूं आमचो भरोसो तूं आमचें कडप तूं आमचो खिल्लो म्हण ह्या वेळार सोम्या आमचें जिवीत परतून आमी तुका उबारून दिता तुज्या हातीन आमी तें दवरता कित्याक तूं आमकां केन्ना सांडचो नाय केन्नाच तूं आमकां सोडून बेसो नाय केन्नाच तूं आमकां परो घालचो नाय हालेलुया 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 पीडे शिडे वेळार जेसूक ओलो दिल्यार पीडे शिडे वेळार जेसूक ओलो दिल्यार कोणी तो जावं दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो जावं दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची पाटी दिता विघ्ना अनवारांनी विश्वास दंगलताना विघ्ना अनवारांनी विश्वास दंगलताना धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता पोटलोन धरता मोगान आमकां वय मोगाळ बापणो ह्या वेळार जेजू आमकां धरता सांबाळ व्हरता पोटलोन धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान थांबल्या जेजू आपयता ह्या वेळार आमकां जण एकल्याक जेजू आपयता वय सोम्या तूं आमकां जण एकल्याक आमचें नांव घेवन उलो मारता ह्या वेळार आमी तुजे सशीन येवंक तुज्या लागीं सरोंक तुज्या वेंगेंत आमी रावंक तुज्या मोगा वरवीं आमी दादोशी जावंक आज तूं आमकां परतून आपयताय देगोन आमचे हात उबारून आमी तुका आर्गां दिता सोम्या कितलो तूं आमचो मोग करताय कितलें बरेंपण तूं आमच्या जिवितान तूं आशेताय कितलें सूख सोम्या तूं आमकां जण एकल्याक आवडयताय तुजे तसलो आमकां दुसरो आनी कोण मेळचो ना तुजे भाशेन आनी कोणूच ना आमच्या जिवितान तुका फावो जाल्लें स्थान आनी आमी कोणाकूच दिवंक जायना तुका महिमा तुका मान तुका स्तुती आतां आनी सदा सर्वदारी देरी राम हराय शिके देरी रा 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 लाबा देरी राम हराय शिके दे दा 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 रे देरी राम हराय शिके देरी दा 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 रे बहारा ला महाराय शिके देरी राम हराय सी दे 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 दा 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 रे बहारा ला महाराय शिके रे दा 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 रे रे राधा महारा महाराय शिके रे दा दा सोम्या आमी आमची नदर तुजेर लायता आमचे कान आमी तुका उक्ते करता आमची काळजां आमी तुका उगडटा तुजें उतर आमी आयकोंक तुज्या उतरा वरवीं आमकां बळ मेळटा तुज्या उतरा वरवीं आमकां धीर मेळटा सोम्या तुज्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान सूख घडोवन येता उलय सोम्या तुजी उतरां आमी आयकता तुज्या उतरां आमी रावता
देवाचो सोबतो आयलय देवून संवसारांत जिविता सोबतो तुका आयकोंक रावता उलय आमचे कडेन उलय जागोय आमची मनां जागोय भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाची जावं दी आमचे भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाची जावं दी आमचे उतर देवाचो सोबतो आयलोय देवून संवसारांत जिविता सोबतो तुका आयकोंक रावता उलय आमचे कडेन उलय जागोय आमची मनां जागोय भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाची जावं दी आमचे उतर भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाची जावं दी आमचे उतर निमणे पोटी सांगात एका ताळ्यान आमी गावया देवाचो सोबतो आयलोय देवून संवसारांत जिविता सोबतो तुका आयकोंक रावता उलय आमचे कडेन उलय जागोय आमची मनां जागोय भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाची जावं दी आमचे उतर भोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान भर मोगाचे जावं दी आमचे उतर दिरेला महाराज सिदे दिरेला महाला ला 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 रिबे दिरेला महाराज शिकी दिरेला बहाला ला 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 रिदिरेला केरेला महाराज शिकी दिरेला महाराज सिदे दे ला 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 लिबा दिरेला महाराज शिकी दिरेला महाराज सिदे दे दे ला 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 रबा दिरेला महाराज शिकी दिरेला महाला ला 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 रिबा दिरेला माकेरेला महाराज शिकी ला 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 हालेलुया 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 भाग्यवंत लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप पयल्या शिसांक आपयता उपरांत घडलें तें देवाचें उतर आयकोंक लोक ताचे भोंवतणी चेंचतालो आनी तो गेनेझारेत तळ्याचे दडीर उबो आसलो तेन्ना थंय तळ्याच्या देगेर ताणें 2 उडी देखली कारवी देंवोन रांपण्यो धुताले तातूंतल्या एका ओडयेर सोडून हें सिमावाचें आसलें तडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओडयेर बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो उलोवन जातोच
ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान वडें व्हरात आनी नुस्तें दवरूंक तुमच्यो रांपण्यो उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हळें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतलें खूब नुस्तें पडलें की रांपोण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओडयेंत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुना करून आपयले. ते आयले आनी बुडोवंक पावसर दोनूय ओडीं भरलीं. तें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोवन म्हळें, म्हजे सरशिलो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तर तो आनी ताचे बरी आसलेले तितले पडलेले नुस्तें पळोवन सारकेच तटाकलेले. तेच पोरी सिमावाचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी जेजून सिमावाक म्हळें, भियो नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी व्हडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. बसात. आयच्या ह्या वाचपांत आनी घडितांत आमी पळयता की जेजू खेरीतपणी सिमांव पेद्रूक आपणाचो पाटलाव करूंक आनी आपोण दिवंक सोदतालो ते आपोणें स्विकारूंक जेजू उलो मारता. मगाळ बाबनो, सिमांव पेद्रू आमचेच भाशेन एक सादो मनीस, एक कारवी जावन आसलेलो. ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणें आनी आपल्या सैमा प्रमाणें तो जियेतालो. तरी आसतना आमी पळयता ताच्या जिवितान कितलें बदलप आयलें, परिवर्तन आयलें आनी कशे परी तो जेजूचें मिसांव आनी आपोणें तो स्विकारूंक आनी आपणावंक पावलो की शेकी तो एक रक्त साक्षी जावन तो मरण पावलो. मरो पर्यंत ताणें जेजूक साक्षी आनी गोवायकी दिली. आनी देखून आमी आयच्या दिसा पळोवया मगाळ बाबडो की जेजून पेद्रू भितर कितें पळयलें, पेद्रू भितर कितें विशेश वो खेरीत गूण आसलेलो जाचे वरवीं ताणें आपणाचें मिसांव आनी आपोणें पुरें केलें. जेजू जुदेयाच्या सगळ्या देवस्थानांनी वचून शिकोण दितालो, पिडा बरी करतालो आनी जेजूचें नांव आनी ताची किर्ती सगळ्या त्या देसान गाजताली म्हूण सांत पेद्रू आयकोन जाणा आसलेलो. पूण ज्या दिसा स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या घरा गेलो आनी ताच्या सासूमायेक जी अंथरुणार पडलेली, जोरान आसलेली, जेजू बरी करता, आपणाच्या उतराच्या पोदवेन तिका जो जोर येतालो ताका हुकूम घाल. जेन्ना जेजू तिका बरी करता तेन्ना सांत पेद्रू पळोवंक पावता की जेजूच्या उतराची सकत जेजूचें उतर कितलें शक्तिवंत म्हूण तो अनुभव करूंक पावता. हो तसो पयलो अनुभव जावन आसलेलो की जेजूचें उतर खरेंच फळादीक जाता, जेजूचें उतर पेकोवणी हाडटा. आनी ह्या वरवीं सांत पेद्रूक मातसो जेजूच्या उतराचेर बावार्थ येयल्लो. आनी त्या दिसा जेन्ना जेजू गेनेझारेत तळ्याच्या दडीर रावन लोकांक शिकयता आसतना सांत पेद्रू थंय बसून आसलेलो. रातभर तांणी वावर केलोलो पूण तांकां कांयच नुस्तें सांपडलें ना. बसून तो आपणाची रांपोण धुता आसतना ताचें ध्यान जेजूचेर आसलेलें.
ताचे कान उक्ते आसलेले न्हयच जो कितें जेजू शिकयतालो ताका, सगळ्या लोकांक प्रवचन करतालो ताका, पूण खेरीतपणी जेजू आपल्याक कितें सांगता आनी सांगोंक सोदता हाका ताचे कान उक्ते आसलेले. आनी मोगाळ बाबडो जेजूच्या शिसांताय हो एक खेरीत गूण, हो विशेश गूण गरजेचो की आमकां जण एकल्याक जेजू कितें सांगोंक सोदता, आमचे लागीं जेजू कितें मागता हें आयकोंक आमचे कान सदांच उक्ते आसूंक जाय. जशे परी मोरी मायेन सदांच जेजूची उतरां आपणाच्या काळजान मनान घडोवन ती सांबाळून दवरली, जशे परी मारियान लाजरसाची आनी मार्थाची ही भयण जेजूच्या पांयाशी बसून जेजूची उतरां आयकली, तशेंच मोगाळ बाबडो आमी शिकोंक जाय ओगेपणान मौनपणान बसून जेजू आमकां जण एकल्या खेरीतपणी आनी खाजगीपणी कितें सांगोंक सोदता तें आयकूंक. वय मोगाळ बाबडो आमी आमची तेसामां घेवन जेजू भशेन येता आनी आमी परातून मागता. देवाचें उतर घेवन देवाच्या बासावणेचेर विस्वास ठेवून आमी देवाक उलो मारता, देवाक अर्गां दिता, ताची वाखाणी करता. पूण उपरांत मोगाळ बाबडो आमी शिकोंक जाय आनी आमच्या खाजगी मागण्यांत, आमच्या मागण्याच्या जमोतींनी, आमच्या फिरगजेन भाग्यवंत वर जाता तेन्ना थोडो वेळ ओगेपणान बसूंक, थोडो वेळ मौनपणान बसून जेजू म्हाका कितें सांगता, न्हय सोमेस्तांक सगळ्या लोकांक कितें शिकयता, पूण म्हाका कितें सांगता, म्हजे लागीं कितें मागता हें आयकोंक आनी समजोंक थोडो वेळ आमी ओगेपणान आनी मौनपणान सारूंक जाय. आनी हो गूण जेजून सांत पेद्रुताय पळयलो आनी हें सोमी जेजू आपणाच्या शिसांताय आशेता. सदांच आमी म्हणटा मागण्या वेळार हांव तुका आराधन करता, आय अडोर यू ओ लॉर्ड, आय वर्शीप यू, हांव तुका नमान करता. पूण मोगाळ बाबडो हें म्हटल्यार पुरो न्हय. जेन्ना आमी म्हणटा हांव आराधन करता ताचे उपरांत आमी आराधनान बसोंक जाय मौनपणी. जेन्ना आमी म्हणटा हांव तुका नमान करता तेन्ना मोगाळ बाबडो आमी ओगेपणान बसून जेजूक नमान करूंक जाय, ताका नमस्कार करूंक जाय, ताका बजोंक जाय. तेन्ना त्या ओगेपणान मोगाळ बाबडो जेजूचो ताळो आमकां आयकोंक येता की जेजू म्हाका कितें सांगोंक सोदता, म्हजे लागीं कितें मागता. वो विशेश गूण मोगाळ बाबडो जेजू आपणाच्या शिसांताय आशेता. आनी ही शिकवण मोगाळ बाबडो खेरीतपणी मागण्याच्या जमतीच्या मेंबरां पासत. आजकाल मोगाळ बाबडो आमी पळयता की मागण्याच्या जमतींनी आनी पवित्र सभेन हें ओगेपण ना, सगळो बोबाव सगळ्या वेळार. हो जावन आसा सुरवातेचो पावंडो आनी नव्या लोकांक तो उपकारता. पूण जेन्ना आमचें वाडप जाता मोगाळ बाबडो तेन्ना आमी शिकोंक जाय ओगेपणान आनी मौनपणी जेजूच्या पांयाशी बसून रावंक. मारिया भाशेन, लाजरस आनी मार्थाची भयण मारिया भाशेन जेजूच्या पांयाशी बसून आयकोंक. हो व्हडांतलो व्हड गूट मोगाळ बाबडो आयच्या दिसा आमी समजोन घेवया आनी आमकां ही कृपा फावो जावच्याक आमी मागोया. दोन पोटी मोगाळ बाबडो जेजू सिमोन पेद्रू लागीं उलयता आनी ताचे लागीं मागता. पयले सुवातेर मागता की तुजे ओडयेन बसून म्हाका शिकोवन दिवंक तुजे ओडे म्हाका दी. आनी सिमोन पेद्रू रोकडोच जेजूच्या उतराक पाळो दिता. दुसरे पोटी सोमी जेजू सिमोनाक म्हणटा तुजे ओडे खोल दर्यान व्हर आनी थंयसर रांपोण उडयात, थंयसर रांपोण उडयात. मोगाळ बाबडो जेन्ना जेजून ही उतरां सांत पेद्रूक म्हटली तेन्ना थंयसर जायतो बोबाव आसलेलो. लोक जेजूक चेंचतालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. एकामेकाचेर पडटाले घडयेक जेजू कितें सांगता आनी शिकयता तें आयकोंक.
दुसरे फावटी जेन्ना जेजून सांत पेद्रू लागीं मागलें, शिकोण दिवन काबार जाल्ली आनी सगलो लोक घडये घरा येतलो आनी एकामेकाक टाटा बाय बाय म्हणटाले आसतले. तितल्या बोबावान मगाळ बाबडो सांत पेद्रूक आयकता, ताच्यान आयकूं येता, ताचे कान उक्ते आसात की आपल्याक जेजू कितें सांगता, आपणा लागीं जेजू कितें मागता हें आमच्या जिवितान घडोवन येवंक जाय मगाळ बाबडो. आनी त्या भायर 17 मगाळ बाबडो सांत पेद्रू आपणाचें काम करीत आसा. आपलें काम करीत आसतनाय मगाळ बाबडो ताका आयकूंक येता की जेजू आपणाक कितें सांगता. आमी मगाळ बाबडो आमचो दिसपट्टो वावर करता आसतना घडयेक आमी किचनांत, कुजनांत वो आमच्या ऑफिसांत वो आनी कितें काम करता आसतनाय आमचे कान उक्ते आसूंक जाय जेजू म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक. आनी आमी पळयता मगाळ बाबडो की सांत पेद्रू सामकोच थकलोलो, निराशी जालोलो, रातभर तांच्यांनी वावर केलोलो पूण तांकां मातपूण नुस्तें पडोंक ना जालें. आनी तो जेजूक जबाब दिवन म्हणटा, गुरुजी आमी रातभर वावर केलो आनी आमकां कांयच नुस्तें सांपडलें ना. तरी आसतना तुज्या उतराक हांव कितें रांपोण घालतां. आमी परतून रांपोण घालता. मगाळ बाबडो हें गरजेचें. दुसरे सुवातेर जेजूच्या शिसांतय घडयेक आमी म्हणटा आज मुसर म्हजें काम जावंक ना, हांवें कितल्यो इंटरव्यू दिल्यो, हांवें कितलीं वखदां घेतलीं, हांव कितले फावटी कोर्ट केस हें करूं हांव गेलो, हांवें कितले फावटी म्हज्या रीणकाऱ्याक फोन केलो, ताणें आयज पर्यंत म्हजें पयशे दिवंक ना, म्हजें काम जावंक ना. पूण आसतान मगाळ बाबडो आमी करचो आसा तो प्रयत्न आमी करीत रावंक जाय. थिरायेन, थिरासाणेन आमी करीत रावंक जाय. पूण सांगातास जेजू आमकां कितें सांगता, आमचे लागीं कितें मागता, त्या जेजूच्या उतराक आमी पाळो दिवंक जाय. हें दोनूय आसूंक जाय. आमचो प्रयत्न आनी जेजू आमचे लागीं कितें मागता, आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी फुडें पावल मारूंक जाय आनी आमचें काम जातलें. हालेलुया, हालेलुया. खालतिकाय म्हणटा घडयेक तुका वो म्हाका समजोवचें ना की जेजू म्हाका हें कित्याक करूंक सांगता, हें म्हजे लागीं कित्याक मागता. पेद्रूकी समजोंक ना मगाळ बाबडो. हे कारवी रातीच्या वेळार रांपोण उडयताले नुस्तें धरूंक, न्हय दिसाच्या उजवाडांत. पूण जेजू सांत पेद्रूक सांगता दिसा उजवाडांत तुमचें रांपोण उडयात. घडयेक पेद्रून आपणाच्या मनान चिंतलें पिशेपण, पूण हो गुरुजी आसा आमचो तो विचित्र. ताचें उतर पदवेदार, ताणें म्हाजे ससमायक बरें केलें एकाच उतरान दिगोन. तो जेजूक म्हणटा तुज्या उतराक म्हणटा लागून आमी पत्तून रांपोण उडयता, तें बी म्हणजे दिसा उजवाडाक. तुका म्हाका समजोवचें ना हें जेजू म्हजे लागीं कित्याक मागता, म्हज्या मनांत कित्याक हाडटा. पूण जरी तरी मगाळ बाबडो त्या जेजूच्या उतराक, जें उतर जेजून खेरीतपणी तुका दिलां तें सोमेस्तांक जेजू सांगिना, सगळ्या लोकांक ती शिकोण न्हय, पूण तुज्या मनांत ती घातल्या. तें तूं करशी जाल्यार, हांवें ती केली जाल्यार आमच्या जिवितान देवाचें सुबाव बेसांव येतलें. हालेलुया. देवाचें सुब्बापणी बेसांव आनी आशिर्वाद आमी भोगोंक पावतले. आनी देखून जेजूच्या शिसांताय खालतिकाय चड गरजेची. म्हणल्यार खालतेपणी हांव जेजूच्या उतराक पाळो दितां मोरयेन दिल्ले भाशेन. हें आसा हांव देवाची साकन, जावं म्हज्या उतरा जिवितान तुज्या उतरा प्रमाणे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ विशेष गूण जेजू तुजे ताय आनी म्हजे ताय आशेता. कित्याक मगाळ बाबडो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान सुब्बा बेसांव येवच्याक. आयज मुसर आमचें काम जावंक ना जाल्यार, आज मुसर आमच्या जिवितान सुब्बापणी आनी भरपूर मापान बेसांव ना जाल्यार
येवंक ना जाल्यार हें एक कारण जावं येता. आमी आमचे हात पांय झरयल्यात घडयेक, आमी करचें आसलें सगळें करून जालां, पूण आसतावन आमचें काम आमी करीत रावंक जाय. पूण सांगाताच जेजू आमच्या लागीं मागता, आमच्या मनान कितें घालता तें आमी केलें जाल्यार आमचें काम जातलें. आमच्या जिवितांत सोबापणी देवाचो आशिर्वाद आमी भोगोंक पावतले. हालेलुया. महिमा तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, महिमा तुका सोमया. इतलें खूब निस्तें तांकां पडलें की तांची रापण पिंस्ताशी जाली खंय मोगाळ बाबडो. तितलो आशिर्वाद, तितलें बेसांव आमी भोगोंक पावतले. जायतो लोक जेन्ना तांकां हें भोगोंक मेळटा तेन्ना ती जेजूक पाट वळटात. काम जालें वयस मेलो, जेजूक पाट वळटात आनी आपले वाटेक लागतात आनी मागीर मागण्याचे जमतेक येनात, रिट्रीटेक येनात. दीस रात ह्या संवसारान जेजून गेल्ल्या बरेपणान ती बुडोवन आसतात. सून मेळ्ळी की काम जालें, न्हवरो मेळ्ळो काम जालें, डुबाय मेळ्ळें काम जालें आनी मागीर जेजू नाका. पूण मोगाळ बाबडो सिमांव पेद्रू हें करिना. इतलें खूब निस्तें पडोवन अजापून थटाकून तो जेजूच्या पांयां पडटा आनी तो जेजूचें देवपण आनी आपणाचें किरकोळपण तो वळखून घेता. जेजू लागीं सरोन जेजूच्याच उजवाडान तो पळयता आनी ताका दिसून येता ताच्यो खोडी, सुखी, अस्कतकाये आनी उणेपण. आनी तो म्हणटा, सायबा म्हजे सरशिलो तूं पेल्यान सर, हांव एक पातकी मनीस, हांव एक पातकी मनीस. जेन्ना पर्यान आमी मोगाळ बाबडो जेजू तावन पयस रावता आनी ह्या संवसारान काळोखान आसता तेन्ना पर्यान आमी म्हणटले म्हाका कित्याक कुमसार, हांवें कित्याक कुमसार जावंक जाय, हांवें कितें केलां. पूण ज्या दिसा आमी जेजू लागीं सरता, जेजूच्या उजवाडांत येता आनी जेजूच्या उजवाडांत आमी रावता तेन्ना आमकां जण एकल्याक आमच्यो बारीक बारीक खोडी, सुखी दिसून येतल्यो. आमची अस्कतकाय आनी उणेपण आमकां दिसून येतलें आनी आमी सांव पेद्रू भाशेन ताच्या पांयां पडटल्या आनी आमी म्हणटले सायबा म्हाका हें फावो न्हय, तूं म्हाका इतलें दिताय, इतलें बेसांव तुवें म्हाका दिलां, इतलो आशिर्वाद तुवें म्हज्या भुरग्यांचेर घाला, म्हाका फावो न्हय सायबा, आय एम नॉट वर्दी लॉर्ड. आनी आमी सोम्या जेजूक नमस्कार करतल्या, आराधन करतल्या. हे जेजू हो तिसरो गूण, हो गूण जेजू आपणाच्या शिसांत आशेता की जेजूच्या शिसांनी सदांच ताच्या उजवाडान रावन आपणाच्यो सुखी, आपणाच्यो खोडी, अस्कतकायो आनी उणेपण न्हयच तें पळोवंक पूण तें वळखून घेवंक, तें वळखून घेवंक सांव पेद्रू भाशेन. आयज आमी कृपा मागया. हेर लोकां भाशेन आमी आमचें काम जातकच जेजूक आमी पाट वळिनाशी. आयज जायतो लोक मागता युट्यूबाचेर, ऑनलायन हजारांनी 70, 80, 90 लोक. हांव नको, हांव नेणा हांचे मदलो कितलीं जाणां जमतीक येतलीं म्हूण. म्हाका दिसना हांतलीं चडशीं जमतीक येतलीं. पूण आमी कृपा मागया, आमचें काम जातच आमी केन्नाच जेजूक पाट वळिनाशी, आमी ताचे सशिल्ली आमी पयस वचनाशी, पूण आमी ताचेशी ओडून येवंक आनी ताच्या उजवाडान आमी रावंक, ताच्या पांयां पडोन ताका नमस्कार करूंक, आराधन करूंक आनी म्हणूंक सायबा हें तूं म्हाका दिता इतलें तें म्हाका फावो न्हय, म्हाका फावो न्हय.
सिमांव पेद्रून जेजूक सांगलें म्हाका फावो न्ही, आनी तो जेजूक सांगूंक सोदतालो की हांव एक संवसारी मनीस, सादो मनीस हांव, आनी हांव म्हज्या सैंबाच्या इस्पान हांव चलतां आनी जियेतां. हांव कितें पुरतो न्हय. जेजूस अजमालो तो कितें सांगूंक सोदतालो तें. आनी सांब पेद्रू लेगून जाणा आसलेलो की जेजूची नदर तेचेर आसलेली. आनी देखून सांब पेद्रू जेजूक सांगूंक सोदतालो की म्हाका फावो न्हय लिडरशीप ग्रूप मेंबर, वावर रेडी जावंक. हांव टॅक्सी ड्रायव्हर, हांव कितें घर काम करतां, हांव तांतयां विकतां, आनी तूं म्हाका म्हणटाय वावराडी जा, म्हजो पाटलाव कर, फुडारी जा, को टीम मेंबर जा. सो मी जेजू सांब पेद्रूक म्हणटा भिये नाका, आसतावन तूं मनशांक धरतलोय. हालेलुया, हालेलुया. भिये नाका, आसतावन तूं मनशांक धरतलोय. आनी त्या म्हणसर मोगाळ बाबनो सांब पेद्रूचो बावार्द इतलो वाडलोलो जेजूच्या उतराचेर. जेजूच्या उतराची ताका एके भाशेन खात्री जालेली. जेजूचें उतर खरें जाता म्हूण ताणें पळयल्लें. जेजूचें उतर पदवेदार, ती केन्नाच पोलकी जायनात. आनी ह्या जेजूच्या उतरा वरवीं ताका भरपूर धीर मेवलो. जेन्ना जेजून ताका म्हटलें भिये नाका, सगळो ताचो दुबाव, ताची भिरांत कितें नपयत जाली. आनी पयत पुस्तक म्हणटा आपणाची ओडी आनी सगळें सांडोवन ती जेजू फाटल्यान गेले खंय. हालेलुया. तुमी सोडूंक तयार आसात? हालेलुया. आपणाची ओडी आनी आपल्या लागीं आसलेलें तितलेंय सोण आनी सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. आमी तयार आसा सगळें सोडून, सगळें सांडून जेजू फाटल्यान वचूंक? एका न्यूज पेपर रिपोर्टरान, म्हणजे जे न्यूज म्हणजे लोकांतावन घेतात आनी उपरांत टीव्हीचेर दितात, ह्या मनशान एका क्रिस्तांवाक विचारलें खंय, तुजो वावर धंदो म्हणजे तो कसलो तो म्हाका सांग. आनी त्या मनशान जबाब दिवन ताका म्हटलें काय, हांव सगळो वेळ एक क्रिस्तांव जावन जियेतां. ह्या न्यूजपेपर रिपोर्टरान म्हटलें म्हाका दिसता तुका सजमोंक ना हो म्हजो प्रस्न, विचार कितें जावन आसा. हांव तुज्या धर्माची खबर करिना, पूण तूं कितें काम करताय तें तूं म्हाका सांग. आनी ह्या मनशान ताका परतोवन सांगलें की हांव सगळो वेळ हांव एक क्रिस्तांव जावन जियेतां. तेन्ना ह्या रिपोर्टरान तिसरे फावटी म्हटलें की अरे हांव तुका विचारतां, तुजें पोट भरोंक, तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडोंक आनी तुजो सगळो देश पेस बागोवंक तूं कितें करताय? तेन्ना त्या मनशान म्हणलें दिसपट्टो ग्रास पोट भरोंक आनी देश बेस बागोवंक हांव कितें करताय म्हूण तूं जर विचारताय जाल्यार हांव म्हाजे लागीं कापडाचें दुकान आसा, लुगटाचें दुकान आसा आनी हांव तेचो धंदो करतां. नाजाल्यार हांव सगळो वेळ एक क्रिस्तांव जावन जियेतां. आनी हे मोगाळ बाबनो जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत, आपणाच्या शिसांच्या जिवितांत आशेता की जावं येता आमी आमचें पोट भरोंक, दिसपट्टो ग्रास जोडोंक आमी हें आनी तें काम करता, वावर करता, धंदो करता. कोण तांतयां विकता, ब्रेड विकता, कोण घर काम करता, कोण ऑफिसान काम करता, वेगवेगळीं कामां आमी करता. पूण सगळो वेळ आमच्या मनांत एकच हेतू आसा,
एकूच उद्देश आसा की जेजून आमकां मनशांक धरतात तसले कारवी जावंक आमकां नेमल्यात. हें जावन आसा आमचें मिसांव. देवान आयज आमकांय आपणाचें उतर परगटोवंक विचून काडलां. देवान आमचे हातीन एक रांपोण दिल्या, न्हय नुस्तें धरोंक पूण मनशांक धरोंक. ही रांपोण मोगाळ बाबणो जावन आसा देवाच्या मोगाची, काकुतीची आनी कुरपेची रांपोण. ही रांपोण घेवन मोगाळ बाबणो तुवें आनी हांवें लोकांक धरोंक जाय आनी तांकां खंय हाडोंक जाय? रिट्रीट हावजान हाडिनाका, जेजूशीं घेवन हाडोंक जाय. जेजूशीं हाडोंक जाय. जण एकल्याक आमकां हें जेजून एक मिसांव दिलां आनी सगळ्या वेळार आमी तें मिसांव पाळोवंक आसा. हें जेजूचें आपोणें पाळोवंक आसा. अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका सुमया. पेद्रू ताई मोगाळ बाब न्हू आमी एक संक्षेपान एक खेरीत गूण पळयता. पूण ताचे आदी मोगाळ बाबून थोड्यो वस्तू आमी समजोवंक जाय की जेन्नाय आमी देवाचें उतर आयकता आनी जेजूच्या पांयांशी आमी ओगेपणी ओ मौनपणान बसता तेन्ना तें देवाचें उतर आमी एका बऱ्या काळजान आनी एका नीज आनी खऱ्या काळजान तें आमी आपणावंक जाय. इन अ ऑनस्ट एंड सिन्सियर हार्ट. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबणानो तें देवाचें उतर जेजू कित्या विशयेंत म्हणटा ताचो विशय कितें जावन आसा आनी हो ताचो संदेश आमी संक्षेपान आमी समजोवंक जाय. ताचो सार कितें जावन आसा तो आमी समजोवंकची गरज. आमी समजोवंकची गरज. आसिसीचो सान फ्रांसीस आसलोलो. एक दीस तो खुर्साचेर नदर लावन आसलोलो खंय आनी ताका त्या खुर्सार तावन एक ताळो आयकोंक आयलो आनी तो ताळो जेजूचो ताका म्हणोंक लागलो खंय वोस आनी तें घर मोडोन पडलां तें सारकें कर. खेरीतपणी हो ताळो ताका आयकोंक लागलो. आमकांय आयकोंक येतलो जेजूचो ताळो. हे सोमेस्तांक न्हू, सगळ्या लोकांक शिकोण न्हू, ताका हो ताळो आयकोंक आयलो. आनी जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तकांतली उतरां मोगाळ बाबणो आनी आमकां हो जेजूचो ताळो आयकोंक येता तेन्ना आमी आनी कितें सजमता. आसिसीच्या सान फ्रांसिसा भाशेन ताका म्हणलें तें घर मोडलां तें वचून सारकें कर. आनी तो गेलो खंय आनी ताणें चिंतलें तो ज्या इगर्जेन मिसाक वेतालो ती इगर्ज ताणें रिपेर करूंक जाय म्हूण. उपरांत ताका घुमून आयलें की जेजू ताका सांगूंक सोदतालो की आयज जी पवित्र सभेची दुर्दशा आसा, गत जाल्या, ती वचून ती सारकी कर. हालेलुया. आनी देखून देवाचें उतर आमी सारकें म्हणजे त्या खंयच्या संबंदी कित्या विशयेन जेजून म्हणलां तें आमी समजोवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर सान पेद्रू भितर आमी पळयता जो गूण तो पळयता, तो आयकता, ताका समजता, जेजूच्या उतराक तो पाळो दिता, मन बदलता आनी ताचें जिवीत फळादीक जाता. सो पावंडे ताचे थंय आमी पळयता. सो पावंडे आमी ताचे थंय पळयता. जेन्ना तो जेजूचो ताळो खेरीतपणी ताका कितें सांगता तो आयकता तेन्ना तोय जबाब दिता. हें आमी करूंक जाय. आराधनाच्या मागण्यांत आमी जेन्ना जेजूक नमस्कार आनी नमान करूंक बसोवंक बसता आमी विचारूंक जाय जेजू हें साबीन माय विचारलें तशें हें खंय जातलें म्हूण ती विचारता. अहंकारपणाच्या बेसार हांव माय हें खंय जातलें. सान पेद्रून म्हटलें रातभर आमी वावर केलो आमकां मात पूण नुस्तें सांपडलें. विचारात जेजूक. तेन्ना जेजू सजमणी दिता. हालेलुया.
नाजाल्यार इजायास प्रवाद्यान साम मातेवाच्या 13व्या वेस्परान ओळ 13, 14, 15 आमकां हांगासर वाचूंक मेवता. कितें बरयलां? हां, पळोवनी तांकां कितें दिसना काय. ती पळयतात पूण तांकां दिसना. हां, कान दिवनी तांकां आयकना आनी तांकां समजयना. आनी उपरांत म्हणटा ती देखून ती मन बदलची नात आनी ती म्हजे सशी येवची नात आनी ती बरी जावची नात. तांच्या जिवितान बरेपण येवचें ना. हें आमकां केन्ना जावचें न्हय मोगाळ बाबडानो. आमी कृपा मागुया. आमी पळयता तेन्ना आमकां तें आत्मीक आसा तांतू तें आमकां दिसून येवच्याक. आमी कान दिता तेन्ना आमकां आत्मीक तांतू तें आसा आमकां आयकोंक येवच्याक आनी तें आमकां समजोवच्याक. आनी उपरांत आमी आमचें मन बदलोवंक म्हळ्यार आमची दिशा आमी बदलोवंक जेजू सशीन येवंक आनी जेजू दिता तें बरेंपण आमी आपणावंक. ही कृपा मागया. लॉयलाच्या सांत इनासान एक बरें मागणें आमकां घडोवन दवरलां. त्या तुमच्या स्क्रिनाचेर तुमी पळयतल्यात. हांव कोंकणींतल्यान ताचो सार सांगता आनी तो मागता आनी म्हणटा, देवा म्हाका उदार काळजाचो आनी मनाचो तूं कर. तुजो मोग करूंक आनी तुजी सेवा करूंक म्हाका शिकय. म्हाका आनी कांयच नाका. एकूच हांव तुजे लागीं मागतां. दी म्हाका ओळख आनी खात्री की हांव सदांच तुजी खुशी करतां आनी तुजें उतर हांव पाळटां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबी रावया आनी आयच्या ह्या मागण्यांत जेजूच्या ह्या उतराक आमी पाळो दिवया. आनी जेजू आयच्या ह्या दिसाच्या उतराचो फळ आमकां दिवंक सोदता तो आमी आपणावया. सोमी जेजू आशेता आमचे जण एकल्या थंय आपणाच्या शिसांताय एक उक्ते काळीज आनी मौन. आमचे हात आमी उक्ते करया. ही जावन दी खुना आमच्या उक्तेपणाची आनी हे आमचे पवित्र हात उक्ते करून ते उबारून आमी सर्वेस्पराक वाखाणुया. यात सर्वेस्पराक वाखाणया. ताच्या पवित्र नावाक दिनवास्या. देव आमचो तो ताका मान दिवया. अर्गां स्तुती ताका भेटोवया. यात सर्वेस्पराक वाखाणया. ताच्या पवित्र नावाक दिनवास्या. देव आमचो तो ताका मान दिवया. अर्गां स्तुती ताका भेटोवया. सरपोटोन ताका हारदान करया. दिम्यांनी ताचे मुखार सरपोटया. गायनांनी ताची स्तुती गावया. मोग आमचो तो ताका दाखोवया. सरपोटोन ताका हारदान करया. दिम्यांनी ताचे मुखार सरपोटया. गायनांनी ताची स्तुती गावया. मोग आमचो तो ताका दाखोवया. ओय सोम्या जेजू तूं जावन आसाय देवाचो सोबत. सासनाक तावन तूं देवा थंय आसलेलोय आनी तूं देव जावन आसलेलोय. सबार पोटी आनी जिन्सा भासांनी प्रवाद्यां वरवीं उलयल्या उपरांत शेकी सोम्या तूं ह्या संवसारांत येवन आमचे लागीं उलयलोय. तुवें सर्गींच्या राजाची बरी खबर आमकां दिली.
देवाची काकळूत आनी बगसणें तुवें आमकां परगट केलें. देवाची मजत तुवें आमकां कळीत केली. गरिबांक बरी खबर, कैद्यांक सुटका, कुड्ड्यांक नदर, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडवण आनी सर्वेस्पराचे मजतीचे वरस तुवें आमकां कळीत केलें. खरें सोम्या हें तुजें उतर बोस पदवेदार. एकाच उतरान सोम्या तुवें कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले, बेऱ्यांचे कान तुवें उगडले, मोन्यांची जीप तुवें सोडयली. त्या कटकाराक तुवें म्हळें वय म्हाका जायत, तूं नितळ जावन ताचें आंग नितळ जालें. त्या 12 वर्सांच्या चेडवा भुरग्याक तुवें म्हळें तलिता कूम आनी ते मरणाचे न्हिदेंतले उठोन बसले. लाजरस मरण पावलो आनी 3 दीस त्या समाधीन तो निकिपून आसलोलो आनी 4थ्या दिसा तुवें त्या फोंडाच्या दाराचेर उबो रावन तुवें म्हळें लाजरस तूं भायर सर आनी तो भायर सरलो. हें तुजें भोव पदवेदार उतर सोम्या ह्या संवसारांत तुवें भोंवपलें आनी आयज आमी तसो फळ पळयता. ह्या तुज्या उतरा वरवीं सोम्या पवित्र सभा बांदून आयल्या. हें तुजें उतर जावन आसा आमचो भावार्थ आनी बरवसो. ह्या तुज्या उतराचो फळ सोम्या आनी पीक तूं आमकां भोगोंक दिताय. ह्या तुज्या उतराक विस्वाशी रावन तुवें आपणाक समर्पण केलोय आनी 3 दिसां उपरांत तूं जिवन जालोय. आनी आतां बापाच्या उजव्याक बसून तूं आमचे बसत विनंती करताय. तूं सर्गार सोडून गेल्या उपरांत सोम्या तुज्या आपोस्तलांनी शिसांनी वचून तुजें उतर परगट केलें आनी तुवें असर्या विजमिता करून तें तुजें उतर तुवें थिरायलें, तुवें तें खरें करून दाखयलें. आज तुवें आमकांय जड एकल्याक निवडून काडल्यान तुजें उतर आमी परगटोंक, तुजी बरी खबर आमी दिवंक आनी जितले पोटे आमी आमचें तोंड उक्तें करता हें तुजें उतर दिवंक, तितले पोटी तूं असर्या विस्मितां करून हें तुजें भोव पवित्र उतर तूं खरें करून दाखयताय. तसो फळ सोम्या आमच्या जिवितान, आमच्या बाबडाच्या जिवितान तूं उत्पन्न करताय देखून आमचे हात उबारून, आमची काळजां मनां उबारून आमी तुका वाखाणटा, दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती करता. रिदेरी रा महाराज शिके दे दे रा 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 राबादी खेरी रा महाराज शिके दे रे रा महाराज रे महारा रा 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 रे बखेरी रा महाराज शिके दे रे ला महाराज सीधी दा रा 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 रिदेरी रा महाराज शिके दे रे ला महाराज सीधी दे रे रा रा रे रे रा महाराज शिके दा महारा रा रे 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 खरें सोम्या तुजें उतर जावन आसा आत्मा आनी जिवीत. तुजें उतर जावन आसा दोनी वाटांनी पाजलेल्या तलवारी भाशेन. तुजें उतर जावन आसा सोम्या आत्म्यान भरलेलें सोम्या. मनीस जियेता न्हयच उंड्या वरवीं पूण तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या दर एका उतरा वरवीं आमकां जिवीत मेळटा. लिदेरी रा महाराज शिके दे रे रा रे रे रा महारा रा 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 महारा रा 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 रे महारा रा महारा रा 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 रे खेरे रा 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 रे रे रा महारा. तुजें उतर सोम्या आमच्या मेटांक, आमच्या पावलांक सोम्या दिवो जावन आसा आनी आमच्या वाटेर उजवाड जावन आसा देखून आमचे हात उबारून तूं आमकां आपयताय, तूं आमकां शिकयताय, तूं आमकां धीर दिताय, तूं आमकां खात्री दिताय सोम्या. तुजें उतर आमच्या जिवितांत तूं फळादीक करताय देखून आमचे हात उबारून सोम्या हें गीत गायता आसतना आमी तुका वाखाणटा. जेजू आमकां शिकयता, जेजू आमकां शिकयता, आमचे सगळें हांसो जेजू तो आमकां शिकयता. जेजू आमकां धीर दिता, आमकां धीर दिता, जेजू आमकां धीर दिता,
आमचे सवे आसो जेजू तोच आमकां धीर जेजू आपल्या उतरा वरवीं आमकां पेकयता जेजू आमकां पेकयता जेजू आमकां पेकयता आमचे सवे आसो जेजू तोच आमकां पेकयता जेजू आमकां आपल्या उतरा द्वारे आपयता जेजू आमकां आपयता हय तसो वावर करूंक ताचे मिसांव पाळोवंक जेजू आमकां आपयता सुखाच्या वाटेर आमी जियोंक जेजू तोच आमकां आपयता परतून सांगया जेजू आमकां आपयता जेजू आमकां आपयता आमचे सवे आसो जेजू तोच आमकां आपयता तोच आमकां आपयता तोच आमकां उलो मारता तोच आमकां उलो मारता सासणेक सोंपतूं देव बापाचो मनशा रुपी संवसाराक आयलो जेजूक सांगया उतरा करनेन मोग देवाचो आमकां तुवें कळीत केलो परतून सासणेक सोंपतूं देव बापाचो मनशा रुपी संवसाराक आयलोय उतरा करनेन मोग देवाचो आमकां तुवें कळीत जेजूक आमचे हात उबारुया सोम्या तुजे उतर देव म्हजे जिणये अंधकाराचे वाटेन मेळटाक म्हज्या आदार उत्तर तुजे जिवीत दिता वाट सुकलेल्यांक वाट दाखयता कश्टतल्यांक विश्व दिता निराश जाल्ल्यांक बुजवण दिता हात उबारून सोम्या तुजे उतर जेजूच्या उतराची वाखाणी करूया स्तुती करूया जिणये अंधकाराचे वाटे मेळटाक म्हज्या आदार सोम्या तुजे उतर सोम्या तुजे उतर देव म्हज्या जिणये अंधकाराचे वाटेन मेळटाक म्हज्या आदार हालेलुया 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 सांगात एका ताळ्यात हालेलुया 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 रे रे रामा रे शिके दे रे ना रे दे रे रामा रे सी दे रे ना 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 रे
मान तुका महिमा तुका स्तुती तुका आनंदाने वैभव तुका ताने सदा सर्वदा हालेलुया 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 आयज सोमया तुज्या उतराच्या पदवेन जी कोण आमची भाव भयणां निराशी आसा तांच्या जिणयेन आनी जिवितान विस्वास येवन दी जशें सांत पेद्रूच्या जिवितान भावार्थ उत्पन्न जालो बरवसो आयलो तशेंच ह्या आमच्या निराशी भाव भयणाच्या जिवितान तांच्या जिणयेन तांच्या जिवितान विस्वास आनी भावार्थ उत्पन्न जावन दी तांच्या दोळ्यांनी उजवाड येवन दी तांच्या काळजान संतोष उमाळून येवन दी म्हण आमी मागता सोमया तुझ्या उतराक आनी आमी तुका नमस्कार करता सोमया जेसू तुजी उतरा काळजाचो संतोष जेसू तुजी उतरा दोळ्यांचो उजवाड जेसू तुजी उतरा जिणयेचो विस्वास आज आमी मागता जी कोण आमची भाव भयणां पदकाच्या गुन्यांवकारीपणांत बांदून आसात अपराधांच्या वोज्या तोळांत दामून आसात या गुलामांक तूं सुटका दी रट्टेल्यांक तूं बुजवण दी आनी जण एकल्याचें काळीज तुज्या उतरा वरवीं तुज्या भोव पवित्र उतरा वरवीं दादोशी जावन दी म्हण आमी मागता तुजी उतरा रट्टेल्यांक बुजवण रट्टेल्यांक बुजवण जेसू तुजी उतरा अपराध्यांक माफी जेसू तुजी उतरा गुलामाक सुटका आनी शेकी आमी मागता सोमया हें तुजें उतर जण एकल्याच्या जिवितान सुफळाक घाल जण एकल्याच्या जिवितान हें तुजें उतर न्हय 30 मापांनी ओ 60 मापांनी पूण 100 मापांनी फळादीक जावन दी फळां बरीच जावन दी म्हण आमी मागता जेजू तुजी उतरां थानेल्ल्यांक उदक जेजू तुजी उतरां थानेल्ल्यांक उदक जेजू तुजी उतरां भुकेल्यांक जेवण जेजू तुजी उतरां मेलोल्यांक जिवीत सायबा शेकी आमी मागता आयज पासून आयज ताण तुज्या उतराक सोमया आमचे दोळे आमचे कान आमचे काळीज तूं उक्तें कर आमी सदांच तें उक्तें दवरूंक तूं आमकां कृपा आधार दी तुजें उतर आमी खरेपणी समजून तुज्या उतराक आमी पाळो दिवंक आनी ह्या वरवीं आमी तुज्या उतराचो पुरतो आनी संपूर्ण फळ जोडोंक तुज्या आपोण्याक आमी वय म्हणोंक तुवें दिल्लें मिसांव आमी पळोवंक आज तूं आमकां हें देणें ही कृपा दी सोमया उक्तें कर सोमया कान तूं आमचे उक्तें कर सोमया दोळे आमचे उक्तें कर सोमया कान तूं मुचे उक्तें कर सोमया कान तूं मुचे उतर तुझे आयकोंक खुशी तुजी पाळोवंक
उक्ते कर सौम्यकांत मुझे उक्ते कर सौम्य दोळे मुझे उक्ते कर सौम्य दोळे मुझे उजवाडावे पडो महिमा तुझी देखो उक्ते कर सौम्य दोळे मुझे उक्ते कर सौम्यकांत मुझे सौम्यकांत मुझे उक्ते कर सौम्यकांत मुझे उतर तुझे आयको खुशी तुझी पाडो उक्ते कर सौम्यकांत मुझे उक्ते कर सौम्यकांत मुझे उक्ते कर सौम्यकांत मुझे उक्ते कर सौम्य दोळे मुझे अर्गा तुका सौम्य महिमा तुका सौम्य वंदन आणि वैभव तुका आनी सदा सर्वदा हालेलुया 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 निदेरी राम हर शिकिदेरी राम हर सिदिरी निकेरीला महाराज शिकिदेरीला निरीला महाराज शिकिदेरीला महाराज शिकिदेरीला निरीला महाराज साक्रामेंताचे बेसांग घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमचे हात आमची काळजां उपकारी काळजान मनान आमी उबा रावया आनी आमी देवाक अर्गां दिवया आमचे लागी देव लोयला आमचो जबाब आयकोंक रावला सरपार जानो तुमी होतात सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगात आमचे लागी देव उलयला आमचे लागी देव उलयला आमचो जबाब आयकोंक रावला सरपर जानो तुमी होतात सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगात अर्गा जेसू दिसान दीस दिसान दीस अर्गा जेसू अर्गा जेसू तुवें दिल्या मोगा पासत तुवें केल्या विस्मिता पासत तुवें आपणाकच दिल्या पासत देवाचें उतर आयकतोच पयले सुवातेर अर्गां दिवंक जाय अर्गां जेसू दिसान दीस दिसान दीस अर्गां जेसू अर्गां जेसू आमची मान बागोवन जेजूचें बेसांव सुम्याचो आशिर्वाद आमी स्विकारुया आयचे मीस आमी खेरीतपणी अंतरलेल्या भावार्थ्यांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता आसतना आमी भोव करून उडास करता मेल्विन डिसोजाचो लॉरेन्स आनी मारिया सांताना रॉड्रिक्स एलेक्स जॉन रॉड्रिक्स
सायमन रॉड्रिक्स, पीटर आणि कार्मेलिन डिसोजा, मर्सी, ॲनी, पाऊल आणि जॉन झेवियर डिसोजा, अंतोक आणि रेमेत वाडयेकर, मिनिन फेर्नांडीस, रोझारियो रॉड्रिक्स, लिली आणि जॉन सिक्वेरा, जिनेट सिक्वेरा, कॅथरीन फेर्नांडीस पहिल्या वर्साचे मीस, रिकार्डो फेर्नांडीस, अँजिलो सिक्वेरा दुसऱ्या वर्साचे मीस, सालिस लिबान पिंटो, बेनी पिंटो, जेबेलिन पिंटो, जोकिम फेर्नांडीस, मॅन्युअल फेर्नांडीस, जेन्सी डायस, तेरेजा सिक्वेरा, लुईस लॉरेन्स, सिसिलिया डिसोजा, जोसेफ डिसोजा, लीना क्रास्टा, एग्नेल लुईस, अँटनी कार्डोस आणि ताच्या फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत, फेर्नांडीस फॅमिली आणि गर्भपात जाल्लेल्या भुरग्यां पासत, सांडलेल्या आत्म्या पासत, अँटनी आणि जे फेर्नांडीस आणि तांच्या फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत, फेर्नांडीस आणि परेरा फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत, रिबेलो आणि फेर्नांडीस फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत आणि तशेंच आमी केरीतपणी आज उडास करता फादर सिरिलासो, फादर एग्नेलो, फादर साल्वादोर, फादर बॉनी आणि फादर डॉनार्ड आणि पुलगोत्रेन असलेल्या आत्म्या पासत मीस भेटयतात नातालीन कार्डोस, लीना डुरांडा, माता कोयलो, निकेल फेर्नांडीस, ॲलन रिबेलो, अँड्रू डिसोजा, लॉरेटा सिक्वेरा आणि फातिमा पिंटो. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरया, धन्य देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोवया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरया, धन्य बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मुख आणि पवित्रात्म्याचो एकमूत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी आयज एकठांय जाल्या मिसाचे बलिदान भाग घेता. सुरवातीक आमी गीत गायलां, सगळीं आमी लागीं सोरया. आमकां जेजू वाट दाखयता. जेजू आमकां आयज आपोवणें दिता सोत उलोवंक, स्वताचो रस्तो धरूंक. जायते पावटी आमी पयस गेल्या, सोत उलोवंक आमकां घोटाय नासली. आमी सगळीं दूख धरून देवाचें भोगसणें मागुया आनी सगळीं बरोबर मरुया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमकां आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौमिया काकूत कर, सौमिया काकूत कर, सौमिया काकूत कर, सौमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौमिया काकूत कर, सौमिया काकूत कर. प्रार्थुया. भू कोनवाल्या बाप्पा, तुज्या पुताच्या काळजांच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजांच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां पेटोय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेन आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप. सॅम्युएल पुस्तकांतलें वाचप. आबसोलोम अवचित दाविदाच्या सेवकाक मेळ्ळो. तो एका काजराचेर सावार करतलो आनी कासर एक व्हड सिंदूर रुखा फाटल्यान वेताना ताज्या माथ्याची दाट केस रुखाच्या पांट्याक शिरकाले. कासर ताज्या फाटल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वे मदें उमकाळ्ळो. कोणें एकल्यान हें पळयलें आनी जेवोबाक सांगलें. आबसोलोम एका सिंदूर रुखार उमकाळून आसलो हांवें पळयलो. जेवोबान जाप दिली, हांव ह्या बरी तुज्या कडेन वेळ पाड करचो ना. आनी ताणें आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी आबसोलोम रुखार जिवोसू उमकाळून आसतना ताणें तें ताज्या काळजाक तोपलें. दावीद 2 दारवाट्या मदें बसून आसलो. पागारार दारवाटेच्या माळाचेर सोडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलोच येतेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पाऱ्यागारान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हळें, बोगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बोगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीक आयलो आनी ताणें म्हळें, राया म्हज्या धणयाक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सरेस्परान तुज्या विरोध उठलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशीच्याक विचारलें, तरणाटो आबसोलोम सुरक्षीत आसा? कुशीतान जाप दिली, राया म्हज्या धणयाच्या दुस्मानांक आनी ताका वायट करूंक येवजितात त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कलबुलो कित्याक ताणें भोंवती आसल्या दुस्मानाचो नाश केलो. आपल्या वैरींक फिलिस्तियांक नापायस
केलें आनी आज पर्यंत ताजी पदवी मोडून घाली. आपल्या सर कामांनी ताणें पवित्र आनी महोन्नत देवाची महिमा परगट करून ताका अर्गां दिलीं. आपल्या सगळ्या काळजान ताणें ताजी स्तुती गायली आनी आपल्या रसनाराचो ताणें मोग केलो. मधुर गितां गावंक ताणें वेदी मुखार गायनां रावयलीं. उत्सवाक ताणें सोबाय दिली. वर्सां मदलें पवित्र काळ दाबाजी केले. सरेस्पराच्या नांवाची स्तुती गावंक लायली आनी सकाळीं फुडें तावन पवित्र स्नान गाजोवचें केलें. सरेस्परान ताजी पातकां बक्षिलीं आनी ताजी पदवी सदां काळ पर्यंत वाडयली. ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आनी इस्रायेलांत मोहिमेवंत सिंहासन दिलें. एक बुदवंत पूत ताज्या जाग्यार राय जालो आनी आपल्या बापोयक लागून तो सुरक्षीत जियेलो. सलमांव शांतीच्या काळार राजवटकी चलयली आनी देवान ताका संभोवती समाधान दिलें. ताणें सरेस्पराच्या मनाक एक मंदीर बांदलें आनी एक शाश्वत पवित्र स्थान तयार केलें. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. अंतर्गीत आमी घेवया हें गायन देवाचो सोप तूं. देवाचो सोप तूं आयलय देवून संवसारा. जिविता सोप तूं तुका आयकूंक रावता. उलोय आमचे कोडे उलोय जागोय आमची मोला जागोय. बोर आमची तोंडां तुज्या सोपतान बोर. मोगाची सामने आमची होता. बोर आमची तोंडां तुज्या सोपतान बोर. मोगाची सामने आमची होता. सासनाचो सोप तूं शिवा सोनार बसलाय वय. तारोणीक सोप तूं तुका थाबे आमचे दय. कोळय तुजी खोशी कोळय. चोलय तुज्या मार्गार चोलय. बोर आमचे जिवी तुज्या सोपतान बोर. करामता तुजी सारकेली कर. बोर आमचे जिवी तुज्या सोपतान बोर. करामता तुजी सारकेली कर. उद्गाराक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेसू बापाचे उतर तो ताच्या मोगाची खबर सांग. जेसू काळोखांत तूं स्वार्थो आमकां बापाशी पावोंक ये. सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस पराक सोही सोय सर्वेस पराक सोही सोय सर्वेस पराक सोही सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्को पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूचें नांव गाजतालें देखून हेरोद उपराजाकूय ताची खबर पावली कांय जाणां म्हणत स्नान दाता जुआंव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून हाचे लागीं विस्मितां जातात पूण दुसरी म्हणत तो एलिजा आनीकूय हेर म्हणत तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो तें आयकोन हेरोदीन म्हणलें हांवें गोमटी कातरूंक लायलोलो जुआंव तोच मेलेल्यांतलो जिवंत जाला तर हेरोदियास नांवाचे आपल्या भावाच्या फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआंवांक दवरलोलो आनी खोरे सांकलेन बांदून बोनकोनीन घाल्लो कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय पूण हेरोदियासीच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जावन हेरोद जुआंवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खोशे मनान ताका खान दितालो अशें आसतना बरी एक सोंड सांपडली हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या खुंवरांक सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी त्याच हेरोदियासीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानलें तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों आनी ताका असो सोपूत दिलो मागशी तितलेंय दितलों म्हजे राजवट्याचे ओर्द जाल्यार लेगून ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें कितें मागूं तिणें जबाब दिलो स्नान दातारा जुआंवाचें शिन्स माग बेगीन बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें स्नान दातार जुआंवाचें शिन्स एका थाटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय आनी राजा दुखाबरीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याची भिकेक लागून चेडवाक दिलें उतर मोरूंक ताका खुशी ना जाली देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआंवाचें शिन्स एका थाटार हाडूंक लायलें ताणें वचून बोनकोनीत ताची गोमटी कातरली आनी शिन्स थाटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें आपले आवयक दिलें हें आयकोन ताचे शीस आयले आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एका समाधींत निकिपिली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावां भयणीनो आयज आमी मार्कूचो शुभ वर्तमान आयकलां मार्कू एकेच भाशेन बरयता हे शुभ वर्तमान दोन विशय आमकां तो दिता पयलो म्हणल्यार तो बरयता जेजूचें नांव गाजतालें कित्याक गाजतालें जेजू
बरें कोत्तालो बरें उतरांनी लोकांक तो वायट दाखयतालो जेजू दुसऱ्यांक पिकोवणी दितालो केन्ना सारकें ना जाल्यार तो सांगतालो सोत तो उलयतालो देखून ताचें नांव गाजतालें आनी लोक विचार कोत्तालो कोण तो थोडे म्हणटाले जोन बाप्तिस्त फक्त जिवंत जाला थोडे म्हणटाले एलिजा आयला थोडो म्हणटाले एक प्रवादी पत्तो आयला मुगाचे भाऊ भयणीनो जेजून सोत उलयलें देखून होच लोक होच जुदेव लोक ताका मारूंक सोदताले हे आमी वाचता मार्कूचे शुभ वर्तमानान ताका बरें कोत्ता म्हूण उलयता बरें उलयता म्हूण मारूंक सोदताले पेकोवणी दिता म्हूण मारूंक सोदिनासले तें ताका जाय आसलें सोत उलयता म्हणून ताका मारताले हेंच आमी जोन बाप्तिस्ताच्या जिवितांत पळयलां मार्कू बरयता कसो जोन बाप्तिस्ताक मारलोलो तो हेरोद वायट जिवीत जियेतालो आपल्या भावाची बायलेक हेरोदियासाक घेवन तो जिवीत सादतालो आनी जोन बाप्तिस्तान ताका सांगलेलें हें सारकें न्हय हेरोद जाणा आसलो हेरोद जोन बाप्तिस्ताक भियेतालो तो देवाचो मनीस म्हूण तो मानतालो ताका लागून ताका भिरांत सोडलेली भिरांत पडलेली पूण आमी आयकलां ताचे जोल्म दिसा जेन्ना ताचे लागीं जायतो लोक आयलोलो ताचे वांगडाक ताचो जोल्म दीस समोरूंक तेन्ना हेरोदियासाची धूव नाचता ताका बरी लागता आनी तो ताका म्हणटा तुका जाय तेंच माग सोपूत दिता हांव तुका सगळें दिवंक राजी आसा तयार आसा मनीस इतलो वायट कोत्ता तें पळोवन आमच्या काळजाक दूख भोगता तेंचो वचून तेजी माय लागीं विचारता आनी माय रोखडीच सांगता म्हाका जोन बाप्तिस्ताचें सेन्स जाय आनी तूं वचून हेरोडाक सांगता आनी हेरोद तें कोत्ता गुमटी कातरून तें सेन्स लोकां मदें हें आमच्या मनान चिंतूंक पासून जायना जोल्म दीस तो मानयता आनी थंय जायतो लोक आशिल्लो त्याच लोकांच मदें एका ताटार हें सेन्स हाडूंक तो मागता आनी तें सेन्स ते हेरोदियासाचे धुवेक तो दिता मोगाचे भाव भयणीनो बरी वस्त न्हय आमचें काळीज दुखता हें आयकोन पूण ह्या पातकाच्या काळोखांत आमकां एक उजवाड दिसती पडटा तो म्हणल्यार जोन बाप्तिस्त सोत उलयलो भिवंक ना सोताक ताणें आपलो जीव दिलो दुसरें म्हणल्यार ताचे शीस आयले आनी ताचे सिन्स घेवन गेले आनी ताका बरे भाशेन ताचें मरण ताणें पुरलें ताका बरे भाशेन पुरलो आनी ताका बरे भाशेन एका समाधींत घातलो एक पातकाच्या काळोखांत हो उजवाड मुगाचे भाव भयणीनो जायते पावटी आमी जायते पातक आमचे मदें दिसता आमकां पातकाचें काळोख आमकां दिसती पडटा पूण ह्या काळोखांत जायतो उजवाड आमकां दिसता जेजून आपल्या जिवितांत बरें केलें सोत उलयलो सोताक लागून ताका खिळायलो खुर्सार खिळायलो आमच्या पातकाक पासत तो मेलो पूण आमकां उजवाड दाखयलो ह्या पातकांच्या दुखान ताणें आमकां उजवाड दाखयलो पुनर्जिवनपण ताणें आमकां दाखयलें जिवीत तो जालो आमकां सुटका दिली आमच्याय पातकांत आमकां जायतो उजवाड दिसती पडटा तेकाच लागून आमी आमच्या पातकांची दूख दोत्ता बोगसणी आमी मागता खुमसार आमी जाता आनी नवें जिवीत नवे जिवितांत आमी भितर सोदता
हें देवान आमकां देणें दिलां हेच देण्यांक लागून देवाक आमी दिनवासुया आमकां उजवाड दाखयला म्हणून हेच उजवाडान आमी जियेल्यार आमकां खरी खुशालकाय मेवतली आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी मागुया सोत उलोवंक आमकां देव आदार दिवंक स्वताक आमी झुजूंक आमच्या जिवितान आमच्या उतरांनी आमच्या खोडण्यांनी सगल्यांक आमचें बरें उतर दिवन आमी उजवाड जावंक भाग्योन पावलो फिलिपाक अशें बरयता तुमी देवाचो उजवाड ह्यो उजवाड तुमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय मोगाचे भाव भयणीनो आमचो उजवाड आमचो स्वताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी दुसऱ्यांक आमी आमचो मोग दिवंक जाय स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुलींत पडोन वेच्या पयले कर तूं हे तुज्या मोगाचे सोम्या तुज्या शेतान वावरो जिणेंत सेवा तुजी करूं सोम्या तुज्या शेतांत वावरो जिणेंत सेवा तुजी करूं अर्पिता सर्वस तुका दयेन स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुलीन पडोन वेच्या पयले कर तूं हे तुज्या मोगाचे म्हज्या भावां भयणीनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस पोर मानून घेवं बो दयाल बापा उतरां व्हरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या सोपोन बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कोडवरांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोदवणेचे जोरींत संतोसान तान भोगोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोर्वनार सगल्या मनशांक आपयता देखून आतां दोम दुतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार पोरल्या तुझ्या वय बाबा उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराची नावी
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उदक घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेत मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोतुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंदो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक पोलसोरीत मुखामोल पोलोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परवेदार बाप्पा, सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाची आज्ञान मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीम पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्ग पातकांतली सुटय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय राजवट चलयताय सासनाचे सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतेली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाकाय. आमेन. एकठांय केल्या निश्चिता आमकां जेसूच्या मोगान. जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोह थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोह थंय देवाची आसा. जिव्या देवाची पिरां ताचो मोग आमच्या काळजांत. तर खऱ्या मोनान करची प्रिती एकामेकाची. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोह थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोह थंय देवाची आसा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाप्पा, ह्या प्रिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजूस सरशी आमकां ओदीक ओडून घे.
आनी आमच्या भावां भयणी सवे तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. आमी देवाक अर्गां दिता. आज फादर एली पोत्तून आमचे मदेगांत येयले. तांणी आमकां सोमेस्तांक आपणाचो भोव मोलादीक वेळ दिलो आनी तांच्या उतरां वरवीं खरेंच आमी दादोशी जाल्या. जेजूची देख आनी नमुनो ताणें आमच्या समकार दवरलो आनी ह्या वरवीं आमी एकामेकाक आमी जेजूचो उजवाड दिवंक जाय, एकामेकाची आमी चाकरी करूंक जाय म्हूण तांणी आमकां उलो मारलो. आनी तांणी भेटयलेल्या योजना वरवीं आनी तांच्या मुणयारपणा वरवीं आयज ही कृपा आमकां फावो जाल्या देखून ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां दिता आसतना फादर एली आमी तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. वैमगाळ बाबडनो, आयच्या ह्या दिसा जेजू आमकां जण एकल्याक उलो मारता आनी आमकां आपोणें दिता. आपल्या सरशीन येवंक, ताच्या उजवाडांत आमी रावंक, मागणाच्या जमतेक येवंक, फिरगजेंत भाग्यवंत वर जाता, मीस जाता आसतना तांतू आमी भाग घेवंक आज जेजू आमकां नव्यान उलो मारता. हांवें ओडोल सांगलां तशें चडसो लोक आमच्या जमतेक येना आनी आतां लोक म्हणटलो की हें मागणें बरें आसा, तें मागणें आसा बरें, घरा बसून आमकां मेळटा, जमतेक कित्याक येवंक जाय, इगर्जेक कित्याक येवंक जाय, गोंयचें मीस मेळटा, ओल्ड गोवाचें मीस मेळटा, कारवारचें मीस मेळटा, कुंदापूरचें मीस मेळटा, इगर्जेक कित्याक येवंक जाय, मिसाक कित्याक येवंक जाय, जमतेक कित्याक येवंक जाय. तरी आसतना मगाळ बाबनो जेन्ना दोगां वो तेगां जेजूच्या नांवान जमतात जेजून म्हळां हांव तांचे मदें आसतलो. थोडीं जाणां तरी आमी आमच्या मागण्याच्या जमतींनी आमी एकठांय जावया आनी आमच्या समुदायाचे आनी आमच्या समुदायाचे मागणें आमी सुरू करया. तर आज जेजू आमकां आपयता, पोत्तून उलो मारतना म्हणटा म्हजो पाटलाव करात. चडशीं जाणां आमच्या सांगाता येवचीं ना, आमी एक एकली जमतेक येतल्या, तरी आसतना आमी येवंक जाय आनी देखून आमी एकामेकाक पळोवन आमी गावया. जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, करता हांव पाटलाव. हालेलुया. ताळयो पेटोवन. जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, पाटलाव करता, पाटलाव करता. जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, जरी ना सांगात, करता हांव पाटलाव, पाटलाव करता, पाटलाव करता. जेजू आमकां आपयता. एकामेकाक सांगया. जेजू आमकां आपयता. एकामेकाक सांगात. आमचो कितें जबाब. जेजू आमकां आपयता, घालया मेट मुखार. जेजू आमकां आपयता, आमचो कितें जबाब. जेजू आमकां आपयता, घालया मेट मुखार. वय मगाळ बाबण न्हू बेश्टें आमी म्हणचें नाका आपयता म्हूण. जेजू खरेंच आमचें नांव घेवन आमकां उलो मारता आनी देखून आमी जमतेक येवंक जाय मगाळ बाबडो न्हू. घरांत बसून रावले हांव जाल्यार थंयच आमी जाम जातल्या. मागीर कितें अकरेक पेट येतली व्हरूंक आनी फोंडांत घालूंक. हालेलुया. ते कशें आमचे पांय आमी सडील करया, भायर भितर वचया, भोवया, भाव भयणाक आमी मेळया. जेजून वाट उक्ती केल्या, जेजून दार उक्तें केलां 2 वर्सां उपरांत. देखून आमी जेजू आमकां आदार दिता त्या प्रमाणे, आमकां वाट दाखयता त्या प्रमाणे
आमच्या घरा भायर सरया आनी आमच्या फिरगजेक वसया जमतीन आमी एकठांय जावया हालेलुया देखून एकामेकाक सांगया जेजू आमकां पळयता बरी बा आपयना म्हाका वेळ ना म्हाका थोडोच वेळ आनी जायतीं कामां आसात देखून जेजू आपयता हालेलुया हालेलुया जेजू आमकां आपयता आमचो कितें जबाब जेजू आमकां आपयता घालया मेट मुखार जेजू आमकां आपयता आमचो कितें जबाब जेजू आमकां आपयता घालया मेट मुखार Terkauya haleluya 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 बेश्टे हालेलुया हालेलुया म्हणू नाकात पाद्री हालेलुया म्हण बोब मारता देखून आमी हालेलुया म्हणटा पूण असो अर्थ आमी नेना आनी जायते पुडी थोडी मनशां मेंदून आसले भशेन हालेलुया हालेलुया म्हण पूण ताचो अर्थ ना ते देखून आतां आमी जेजूक सांगया हालेलुया आतां ते म्हणत तुमकां म्हणूंक जाय जाल्यार जाय तितलें आनी हाचे वरवीं आमी जेजूची स्तुती करुया वाखाणी करुया पूण मुखार आमी सोडाळ उतरांनी आमच्या मागण्या जमतींनी वाखाणी करूंक जाय स्तुती सुरू जावंक जाय व्हड मागणें जावन आसा सांतां आनी भाग्यवंतांचें मागणें हे मागणें वाखाणीचें करूंक नव्या भाव भयणांक मातशें कितें अवघड लागता तांकां कश्ट मारतात उतरां येनात पूण आमी कोण जमतीची भाव भयणां आसात वाडलेलीं आसात आमकां इल्ली वाखाणी येता ही आतां वाखाणी कितें वाडोंक जाय चडोंक जाय तेन्ना सर्ग उक्तो जातलो आनी पवित्र आत्मा आमचेर देंवोन येतलो पावलोची आनी सिलासाच्यो कड्यो सांगल्यो तुटोन पडल्यो आनी 50व्या दिसा कितें पवित्र आत्मो मोरयेचेर आनी सगळ्या आपोस्तलांचेर आनी शिसांचेर देंवोन आयलो हो जावन आसा फळ वाखाणीच्या मागण्याचो आनी आमी वाखाणी करूंक आमच्या मागण्याच्या जमतेन सुमानाचे सुमान आमी एकठांय जावंक जाय आनी उपरांत आज शिकोवणेन सांगलां तशें आमी सोम्या जेजूचें आराधन करूंक जाय ताका आमी भोजोवंक जाय ताका आमी नमान करूंक जाय त्या अवघेपणान जेजू आमचे लागीं उलयतलो समुदाय लागीं तशेंच खाजगी आमचे लागीं उलयतलो आनी आमची पिडा बरी जातली आमची वाट उक्ती जातली आमची कामां जातली आमकां खरेंच सूख भोगोंक मेळटलें त्या देखून आमी हालेलुया गायता ते हालेलुया गावया पूण अर्था रितीन बरे रितीन आमी गावया पूण ह्या वेळार आमी जेजू आपयता देखून आमी सांगया वै सोम्या हांव तयार आसा हालेलुया सांगा एकामेकाक वै सोम्या वै सोम्या वै 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 सोम्या वै सोम्या वै 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 सोम्या तुमी करा तें एक्शन म्हाका येना हांव काड सांगता म्हणटा हांव काडीच जेजूक दिता म्हणटा वै सोम्या वै सोम्या वै 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 सोम्या वै सोम्या वै उखलून धर म्हाका जेजू वै सोम्या वै 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 आमेन आतां परतून म्हणटाना हात सारके वयर करात आनी जेजू सांगा तूं म्हाका उखल जेजू हांव येना जाल्यार तूं म्हाका उखलून जमत एक वर हालेलुया हात सारके वयर करून जेजूच्या वेंगेन गोपान रावन वै सोम्या वै 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 सोम्या वै सोम्या वै 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 सोम्या वै 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 आमेन आनी एक फावटी वै सोम्या वै 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 सोम्या वै 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 सोम्या वै 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 आमेन ताळयो पडून जेजून आमकां दिल्ल्या आपोण्याक लागून आनी तोच आमकां कुरपा दिता देखून ताळयो पडून आमी सोम्याक अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी करुया हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका महिमा तुका वाखाणी तुका स्तुती तुका सोम्या हालेलुया हालेलुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देव बरें करूं
सोम्या जेजूची भरपूर कृपा तुमचे सगळ्यां आसूं. जेजू आमकां आपयता आमचो पितेचो बाप.